बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमी. जेजू हांव तुका आर्गां दिता, तुका निनवासता जेजू ह्या वेळा खातीर. सगळीं भाव भयणां जॉयन जाल्यान तांकां खातीर हांव निनवासता जेजू. जेजू हो जावन आसा तुजो प्लॅन ह्या टायमार आमकां तुवें हांगर हाडलाय. तुजें उतर आयकपाक, तुजें उत्मीक खाण खावपाक जेजू. जेन्ना तुजें उतर आमच्या भितर रिगतलें आमी जातलीं बरीं फळां. जेजू तुका आर्गां दिता ह्या वेळा खातीर. आनी पवित्र आत्म्या म्हाज्या तायेंतल्यान तूं उलय. म्हाजी उतरां जावं नाका जावंक ती तुजी उतरां जावं न्ही पवित्र आत्म्या. ह्या टायमार तूं यो आनी आमचे सगळ्यांचे उत्मीक कान ओपन कर आनी हें उतर आमकां बऱ्याक पडलां म्हूण आमी तुका आर्गां आनी तुका निनवास दिता. आमी हे मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमी भाव भयणांनो, एक आमी जाणा जावपाक जाय. आयज आमी जी शिकोवण आमी शिकतल्या ती जावन आसा एक बरी शिकोवण. जेजू आमकां शिकयता कशें आमच्या दोंगरा लागीं आमी उलोवपाक जाय. आनी हो दोंगर म्हटल्यार कितें भाव भयणांनो, हो दोंगर जावन आसा आमचे प्रॉब्लम, हो दोंगर जावन आसा आमचे आटे विटे, हो दोंगर जावन आसा जे जे आमची सिट्युएशन आमच्या लायफान येता. हे सगळे आमचे दोंगर. जायत्या टायम आमी चिंता हो दोंगर जेजू खंयच्या दोंगराचे उलयता. ह्या दोंगराचे उलयना, फिजिकल दोंगराचे उलयना. हे सगळे दोंगर आमच्या लायफान जे उत्मीक दोंगर येतात त्या दोंगराचेर जेजू उलयता. पयलीं आमी एक जाणा जावन घेवया भावा भयणां. देव जावन आसा एक आत्मो आनी आमी जावन आसा आत्मे. जेजू भितर आत्मो आसा आनी आमच्या भितर आत्मो आसा. आमकां तो जेजू लागीं उलोवपाक जाय, जावं देवा लागीं उलोवपाक जाय, बापा लागीं उलोवपाक जाय, नाल्यार आमी आत्म्यानूच उलोवंक शकता. ताका लागून आमी आत्मो आमच्या भितर प्राण आसा आनी आमी एका घरान आमी आमच्या आंगान रावता. हें आंग जावन आसा ह्या आत्म्याचें आनी प्राणाचें घर. आनी हें जाणा जावन घेवपाक खूब गरजेचें. तुमी म्हणटले कित्याक म्हणून हो सांगता, कित्याक देवा लागीं तुका तूं उलोवपाक जाय नाल्यार तुवें आत्म्यान उलोवपाक जाय. आनी आत्म्यान कितें उलयतले? देवाचें उतर आमी ह्या आत्म्यान आमच्या भितर घालपाक जाय. आत्म्याचें खाण कितें जावन आसा भावा भयणांनी? आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. जेन्ना आमी जितकें देवाचें उतर खाता आनी आमच्या आत्म्यान घालता तेन्ना हो आत्म्यांक आमच्या घोटाय मेवता. हो आत्मो आमचो भिकलेलो आसना, हो आत्मो आमचो जिवंत आसता. पूण आमी तर ह्या आत्म्यांक जेवण दिना, उत्मीक जेवण दिना, देवाचें उतर दिना, नाल्यार हो भुकेता आनी तेज्या भितर कांयच आसना भावा भयणांनो. कित्याक भुकेन तो जाम जाल्लो आसता. आतां आमचे कुडीक पळोवया आमी. आमचे कुडीक तर आमकां खाण जाय, नाजाल्यार आमी 2 टायम च्या पिता आनी 2 टायम आमी जेवण जेयता आनी आमकां आंगाक घोटाय मेवता. तशेंच म्हाज्या भावा भयणांनो, आमच्या आत्म्याकूय घोटाय जाय. आत्म्या आशीन तो देवाचें उतर ना नाल्यार भावार्थ कसो वाडटलो? देवाच्या उतरान भावार्थ येता. रोमन्स 10:17 म्हणटा, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ, देवाचें उतर आयकॉन देवाच्या उतरान भावार्थ येता. देवाचें उतर आयकॉन देवाच्या उतरा उद्देशी भावार्थ येता. आमी हो देवाचें उतर आयकतात का? आयकना जाल्यार भावार्थ वाडटलो कसो? फॉर्म्युला भावार्थ वाडपाक जावन आसा देवाचें उतर आयकपाक जाय आनी आयकपाक जाय तेन्ना भावार्थ येतलो. 2 टायम हे आयकपाक जाय कित्याक बरयलेलें आसा भावा भयणां. 2 टायम कित्याक लागून हे आयकपाक जाय आनी आयकपाक जाय बरयलेलें आसा. फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. 2दा बरयलेलें आसा. हियरिंग 2दा आसा, आयकपाक 2दा आसा. कित्याक लागून? एक एग्जाम्पल दिता सजमोवपाक. आमी जेवण जेन्ना जेयता आमचे तोंडान घालता. तोंडान जेयल्या उपरांत आमी तें
मागीर आमचे चाबोन जाल्या उपरांत ते आमच्या पोटान वयता. आंगुल्ल्यान प्रोसेस कोबार, पूण आंगूर जेयले म्हणून आमचें जेवण तें आंगाक लागतलें म्हणून ना भावा भयणानो. आंगूर एक प्रोसेस आसा आनी ह्या प्रोसेस हो तुजो प्रोसेस आहा तो इंटेस्टायन्स तुजे आहा थंयसर एक प्रोसेस चालू जाता आनी कॅलरीज क्रिएट जाता. आनी हे कॅलरीज क्रिएट जाल्या उपरांत कितें जाता, आमकां गोठाय येता. तर आमी आंगूर उतर आमी आंगूर जेवण जेवले आनी आमच्या पोटान गेले आनी पोटानसान प्रोसेस जालो आनी मागीर आमकां कॅलरीज मेवले आनी आमच्या जिवाक गोठाय मेवली. प्रेज गॉड. आतां ओत्मीकपणान पळोवया कसो भावार्थ येता पळय ते. पयले टायम आमी देवाचें उतर आमी आयकले जेन्ना प्रिचींग कोणाचें करताले जावं आमी बायबल आमी व्हडल्यान वाचता तेन्ना देवाचें उतर आमी पयले टायम आयकलें. आतां हें उतर आमी आयकलां पळय तें आमी कितें करता तें आमच्या भितर गेलें आनी आमच्या काळजाशीन येयलें. काळजा कडेन आतां एक प्रोसेस आहा. ह्या उतराचेर आमी मेडिटेट करता. हें उतर आमच्या भितर आतां रिगता, हें आमच्या काळजान रिगता. जो मेरेन हें आमच्या काळजान रिगोना ते मेरेन भावार्थ येवचो ना भावा भयणानो. म्हणटकच हें काळीज आंगोर येता आनी हांगर प्रोसेस जाता देवाचें उतर आनी हांगर जेन्ना प्रोसेस जाता तें आमच्या आत्म्यान वयता. आतां आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो जो आमच्या भितर जियेता तो मागीर हो दुसरो आवाज तुका आयको येता, वो पवित्र आत्म्याचो तुका आवाज आयको येता ते दुसरे हेरूच. जशें तोंडांतल्यान आमी जेवले, पोटान प्रोसेस जाले, मागीर आमकां गोठाय येयली, तशें देवाचें उतर आमी कानांतल्यान जेवले, आमच्या काळजान घातले, काळजानसान जेन्ना तें उतर गेलें आमच्या आत्म्यान गेलें आमकां भावार्थ. आनी हो भावार्थान मागीर हो भावार्थ आमच्या भितर वाडत रावता. जितकें आमी देवाचें उतर खाता, जितकें देवाचें उतर खाता तितको भावार्थ आमकां वाडत जाता. देवाक खोशी करपाक जाय नाल्यार एकूच देवाचें उतर म्हणटा हिब्रूज 11:6 विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. भावार्था शिवाय तूं देवाक खूश करूंक शकना. देवाक खूश करपाक एकूच भावार्थ धरपाक जाय देवाच्या उतराचेर आमी. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरतले आमच्या भितर जाय पळय तें घडोवन येता. कित्याक देवाचें उतर तें आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयता जायत पूण उतर तरी देवाचेंच तें भावा भयणानो. आनी ह्या उतराक पदवी आसा. आमी जाणा जावन घेवंक जाय की हो संवसार आनी स्वर्ग देवान उतरा उदेशी रचलो. उतराक पावर आसा. जी पदवी देवाक आसली ती पदवी देव आमकां दिवन गेला. आनी ताका लागून जॉन 14:12 देव म्हणटा आपूण तुमकां खरेंच सांगता जें हांवें केलां तितकेंच न्हय पूण हांवें केलां तेज्यावन तुमी व्हरतें काम करतले. कित्याक तेच्या नांवान तेणेन आमकां पदवी दिल्ली. ऑथॉरिटी लेटर आमकां दिवन गेल्लो आहा. आपणाचें नांव घे आनी उजार कर. आपूण तुमकां दिता हुकूम, आपूण तुका पदवी दिता. ही ऑथॉरिटी लेटर घे म्हाज्या नांवाची आनी म्हाज्या नांवान तूं दुयेंस कोण आहा तेंचेर मागणें कर आनी तें बरें जातलें. कोणें मेळे आत्मे आहा तेंचेर तूं म्हाज्या नांवान तांकां हुकूम घाल आनी ते भायर सरतले. देवाचें उतर आमकां सांगता. ताका लागून भावा भयणानो ह्या देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगोन रावपाक जाय. ह्या देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी व्हरतो जागो दिवपाक जाय. आनी ह्या संवसारांत तर आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दिवपाक जाय नाल्यार देवाचें उतर दिवपाक जाय. भावा भयणानो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सगल्या आवयंक आनी बापायंक पयले देवाचें उतर दिया तुमच्या भुरग्यांक. पयले देवाचें उतर दी भुरग्यांक. कित्याक देवाच्या उतरा उदेशी आमची वाड जाता, ओत्मीक वाड आमची जाता आनी आमी ओत्मीक प्राणी.
ओत्मीक प्राणी आमी आमच्या भितर ओत्मीक प्राणी म्हणून ओत्मीक खाणूय आमकां जाय. जितके आमी देवाचें उतर खाता आनी जितके आमी देवाची जाणवाय आमच्या भुरग्यांक दिता ती वाडत रावता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी आयज जेजू आमकां शिकयता हे ओत्मे मेळ्ळे ओत्मे. आतां तकली दुखप हो एक ओत्मो, भिरांत येवप हो एक ओत्मो, राग येवप हो एक ओत्मो, कॅन्सर ओत्मो, डायबिटीज ओत्मो, सगळीं दुयेंसां ओत्मे. हे मेळ्ळे ओत्मे आमचे भितर येवन रिगलेले आसा. कित्याक देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागो दिवंक ना आनी जागो दिलाय नाल्यार तेजेर सोत मानूंक ना, भावार धरूंक ना त्या उतराचेर. तेका लागून हे ओत्मे आमी कशे आमच्या लायफान सान भायर घालूंक जाय जेजू आपणाच्या उतरान सान शिकयता. ह्या आल्जीराच्या झाडाक तो कसो उलयलो आनी आल्जीराचें झाड हे कशें मुनान सान मेले. कित्याक देवाच्या उतराक पदवी आसा. देवाच्या उतर जावन आसा जिवीत आनी साश्णीक. शिकपा सारकें आमचेशीन जायते आहा भाव भयणांनो, शिकोन घेवपाक जाय आमी. फाटीं फुडें जावंक उपारो ना. देवाच्या उतराचेर टायम तुवें टायम दिलो नाल्यार सोजमा नाका हो टायम वेस्ट जालो म्हणून ना. हो टायम तूं देवाक दिता ह्या टायमाचें तुका फळ सदांच आनी साश्णीक मेळटलें. कित्याक जें तुजें उतर देवाचें तुवें तुज्या काळजान बरोवन दवरलां तें आनीक कोण काडून व्हरोंक शकना. देंवसर बसून तें तुज्या काळजांतलें उतर काडून व्हरोंक शकना. कित्याक तुवें तुज्या काळजार तेका बरोवन दवरलां. काळीज जावन आसा आमची बरी माती. हे काळजान आमी देवाची बी घालपाक जाय आनी ते बिये वयल्यान आमकां फळ येतलें भाव भयणांनो. आनी तेका लागून आयज आमकां जेजू कितें शिकयता तें पळोवन घेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू जीजस. पूण आतां आमकां देव कितें दाखोवंक सोदता. झाड, आल्जीराचें झाड हे आपणेन रोचलेलें फळां दिवपाक आनी ह्या आल्जीराचें झाड फळ दिना. मागीर ह्या आल्जीराच्या झाडाचो फायदो देवाच्या राज्याक कितें जाता. देव म्हणटा आपणेन तुका रोचला, तूं जावन आसाय म्हाजें फळ आनी तूं तर फळां दिनाय दुसऱ्यांक नाजाल्यार तुजो म्हाज्या राज्यान कितें फायदो आसा. कितें फायदो आसा म्हाज्या राज्यान कितें फायदो आसा. फायदो कांय ना न्हू भाव भयणान. आमकां देवान ह्या संवसारान कित्याक रोचल्या बरी फळां जावपाक. एक झाडाची बी आमी कित्याक घालतात तेजें फळ खावपाक. आनी तेका लागून जेजू हांगर एक लिसांव शिकोवंक सोदता. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक्यू जीजस. आता Mark 11:20 पळोवया. Mark 11:20. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. आता कोंकणीन ऐकया. Mark 11:20. दुसरे सकाळी ते शिल्यान बेताना ते अंजिराचे झाड पाला खावन सुकलोले ताणे देखले. पेद्रू उगडास करून जेजूक मोले, पळे राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोले अंजिराचे झाड सुकून गेले. प्रेज गॉड, हालेलुया. आता आमी कितें पळयता. देवान उतरां उलयलेली ती घडोवन येयली. जेन्ना हे सकाळी आतां चलोन येता, जेन्ना सकाळचे हे चलोन येता, आतां ही वाट चलतात ते पुतून दुसऱ्या जाग्यार वचपाक सोदतात तेन्ना ते वाटेंतल्यान येता. आनी जेन्ना ते वाटेंतल्यान येता तेन्ना हे शीस पळयता की तें झाड मेल्लें आसा.
द फिग ट्री विथर्ड फ्रॉम द रूट. मुना कडेन पासून ते मेल्ले आसा. झाडाची पानां एकाच दिसान बावल्ली ते पळयतात. आता माझ्या भावा भयणांनी तुम्ही सांगूंक शकतात हांगर कितें जालें पळय तें. कोण कोण सांगूंक शकता हांगर कितें जालें पळय तें. देवान हो संवसार रचलो उतराचेर आनी देवान ह्या झाडाक उतरा वरवीं शिराप घातले आनी हें झाड मुनान सान मेलें. प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा. प्रोवर्ब्स 18:21 डेथ एंड लायफ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा भावा भयणांनो. जी पदवी जेजूक आहा तीच पदवी जेजून आमच्या भितर घातल्या. जेनेसीस 1:26 म्हणटा ही क्रिएटेड अस इन हीज लायकनेस एंड इमेज. वी आर क्रिएटेड इन हीज लायकनेस एंड इमेज. आमी सगळे तेजे भाशेन. आमच्या उतरांक तीच पदवी आसा. देव आमकां आयज दाखोवंक सोदता. हे लिसांव शिकयता. हे आपणाच्या शिशांक शिकयता. तो आपूण उलयलो आनी आपणें उलोवन हो स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी तेजे भितर झाडां मनशां आनी तांकां आपणें रचलीं. नुस्त्याक आपणें रचलें आनी कितें उतरा वरवीं ह्या झाडाक तो मारून उडयता. म्हणजे पदवी आमच्या भितर कितकी देवान पदवी घातलेली आसा ती पळया. आनी Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you curse has withered. आणि पेद्रू जेजूक सांगता तुवें जे झाडाक शिराप घातलेले ते झाड मरोंक गेले. पेद्रूक ते अजाप दिसले भावा भयणांनो. पेद्रू विसरलो की जेन्ना जेजून हो स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो तेन्ना जेन्ना जेजून स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो तेन्ना उतरान रचलेलो म्हणून तो विसरून गेलो. विसरलो तो. तेकाय तेन्ना आतां हें जायना. तितकी जाणवाय येवंक ना की तेच्या देवाच्या उतराक आमच्या पावर आसा आनी आमच्याय उतरांक पावर आसा. खूब टायम भावा भयणांनो आमी कितेंय उलोवन वयता. आमी कितेंय वायट उतरां उलयता आनी आमचो कितें जाता वायट उतरां उलयल्या उपरांत आमचो पावरूय आमी रिलीज करतात न्हू. आनी मागीर म्हणटा आमच्या लायफान अशें अशें जालें. कितकी जाणां तशी अशें भोगलेलें आसा. सिस्टर कोरिनान एकदां अशेंच म्हटलें ना आपूण एप्रिलान वयतली भायर. उरले हांगरूच. बेश्टे कोकणांनी बसून उतर म्हटलेले भाव भयणांनो आमच्या लायफान ते जावन येवंक शकता. आनी तुका जाय जाल्यार सिस्टर कोरीन सांगतली. सिस्टर कोरीन सांग कितें जालें पळय तें तेन्ना. सिस्टर कोरीन यू आर देयर. ओके. मागीर तेन अशेंच म्हटलेलें सिस्टर कोरिनान अशेंच म्हटलें की आपूण ना आपूण मागीर वयतली. भायर वचपाक आसलें तें पूण अशेंच कोकणांनी म्हटलें आनी मागीर कितें जालें उतरां ती सयतान ती उतरां घेवन रावता. प्रेज गॉड. तेका लागून आमच्या उतरांचेर पदवी आसा. आमच्या उतरांक पदवी आसा भावा भयणांनो. आनी जेजू आयज हे बरें लिसांव शिकयता कशें आमी आमच्या आत्म्याचेर आमी आमच्या आत्म्याचेर आनी आमच्या उतराचेर देवाचो पावर आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. हॅव फेथ इन गॉड जीजस आन्सर्ड. ट्रुली आय टेल यू इफ एनीवन सेज टू द माउंटेन go throw yourself into the sea and does not doubt in their heart but believe what they say will happen, it will be done for them. कोंकणीन आयकया.
Mark 11:22-23. जेजून जाप दिली. देवाचे भावार दोडात. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना आप म्हणटात ते जातले म्हूण भावार धरून ह्या दोंगराक म्हणीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, ते ताचे चोरी व्हरतले. प्रेज गॉड. आता देवाचे उतर कितें म्हणटा? भावार धर म्हणटा. हॅव फेथ इन गॉड, जीजस आन्सर्ड. भावार्थ कसो येतलो भाव भयणानो? आमी ऑलरेडी उलयल्या. भावार्थ तर येवपाक जाय नाल्यार देवाचें उतर घेवन आमी तें मेडिटेट करपाक रावंक जाय. बेश्टोच भावार्थ येवचो ना. बाजारांत गेल्या उपरांत 100 रुपयाचो भावार्थ दी म्हटल्यार कोण दिवचो ना तुका. भावार्थ 100 रुपयांक मेळना. भावा तूं जेन्ना तुजो टायम देवाच्या राज्यान घालतलोय आनी भावार्थ जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयतलोय, तुज्या काळजान घालतलोय, तेन्ना तुज्या भितर भावार्थ वो वाडत रावतलो. भावार्थ विकतो मेळना भावा भयणान. भावार्थ आमच्या भितर हाडपाक देवाचें उतर आमच्या भितर वचपाक जाय. एक तोर्सात खंय आमच्या काळजान भितर तेणेन रिखपाक जाय. जसो आमी हातीर टेटो काडटा आनी तो मरोसर वचना, तशें हें उतर देवाचें आमच्या भितर आसपाक जाय. आनी देव हांगर आमकां सांगता, म्हाजेर भावार धर म्हणटा. देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या कोरण्यांचेर आनी देवाची वाट तर ह्या शिसांनी पळयल्ली. देव कितें ओचोरिया कोत्तालो तेंच्या मदें, तितको तो देव म्हणटा तुमी आपणाचेर भावार धरा. तुमी पळयला ह्या संवसारान आपणें कितें केलां? हो सर्ग आनी संवसार आपणें ह्या उतरा उद्देशी हांवें रोचला. आनी देव म्हणटा म्हाजेर भावार धर. आनी भावार धरल्या उपरांत मागीर कितें म्हणटा तो पळय. भावार धरल्या उपरांत जेजू म्हणटा आपूण तुका खरेंच सांगता, ह्या दोंगराक तो तूं सांगशी वस आनी दर्यान पड म्हणून, जाल्यार तो पडटलो. आतां जायतीं जाणां आमी कितें चिंता, हो दोंगर आतां हो आमचो खऱ्यांनी दोंगर आसता पळय तें म्हणून. हे दोंगर आतां आमचे कितें आहा घरा थोडी दोंगर आहात न्हू, त्या दोंगराची गजाल करिना भावा भयणानू. नाजाल्यार कितें जातलें? फाल्यां आमी ह्या दोंगरांचीन उलयतले, तूं दोंगर म्हणटलें उठ आनी दर्यान पड आनी हांव वयता आनी थंय घर बांदता. त्या दोंगराची गजाल करिना भावा भयणानू. जेजू जी दोंगराची गजाल करता ती आमच्या लायफान जे कोश्ट आटे विटे, आमची दुयेंसां आनी आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम, हे सगळे हुस्के भिरांत, हे जावन आसा दोंगर आमच्या ह्या लायफाचे. हेजेर जेजू उलयता. जेजू म्हणटा ह्या दोंगराक तुवें हुकूम घालपाक जाव. आमी कितें करता भावा भयणानू? आमी ह्या दोंगराशीन वयता आनी म्हणटा जेजूच्या नांवान तूं बरो जा, जेजू म्हाका बरें कर. आमची मागणी रॉंग आसली जाल्यार देव कितें आन्सर करतलो? जेन्ना हांवें समज एक वाटेर एक सुणो येयलो, स्ट्रे डॉग, बेश्टो तो असोच वाटेर भोंवता तो, आनी येयलो आनी तुज्या दारा कडेन तुज्या दारा भायर रावलो आनी तुका व्होंव व्होंव करता. तुज्या दारा भायर येयलो आनी तुका व्होंव व्होंव करता. तूं कितें म्हणटलें? प्लीज चल ले, प्लीज प्लीज चल, पुश पुश चल प्लीज अशें म्हणटलें काय बडी घेतले आनी हुड म्हणटलें वा सांगलो? आमी तशेंच करता. आमी देवा लागीं वयता आनी प्लीज 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 म्हणटा. देवा म्हाजी तकली दुखता, म्हाजें हें दुखता, म्हाजें तें दुखता. देव म्हणटा हें जावन आसा आत्मे, तुका खबर ना हें आत्मे म्हणून देव म्हणटा. कित्याक हांवें आतां तुका सांगलें भिरांत कशी येता. भिरांत जावन आसा एक आत्मो. देवाचें उतर म्हणटा 1 Peter 5:7 की
I have not given you the spirit of fear and timidity, but of power, love and self-discipline or sound mind. आपणें बिरातीचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा जेजू तुका. आपणें तुका आत्मो दिला तो पवित्र आत्मो, मोग, पावर आनी साऊंड मायंड. आनी आमी कितें करता, आमी ह्या आत्म्यांक प्लीज प्लीज म्हणटा. ह्या आत्म्यांक प्लीज प्लीज म्हणपाची गरज ना. ह्या आत्म्यांक हुकूम घालपाक जाय भावा भयणांनो. तुज्या भितर तर दुयेंस कसलें आसा, तुवें ताका हुकूम घालपाक जाय. हे जेजू आयज आमकां शिकयता. जेजू म्हणटा आपणें तुजे जिबेक पावर दिल्लो आसा. त्या दुयेंसाशीन उलय. जेजूच्या नांवान त्या दुयेंसाक सांग, उठ आनी वच आनी दर्यान पड, आनी तो पडटलो. एक एग्जाम्पल प्रेयर घेवया. कोण समज कोणाचे आंग दुखता, आतां आमी मागणें कशें करतलो. जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे मार्कूचे 11:23 वोड म्हणटा की तुवें म्हाका पदवी दिल्या ह्या दोंगरा लागीं उलोवपाक आनी ताका सांगपाक वच आनी दर्यान पड. ह्या दुखीच्या आत्म्याशीन हांव उलयता ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान. वच आनी दर्यान पड. हांव तुका बांदता आनी दर्यान व्हरोन शेवटिता. दुसऱ्यांक कोणाकूच त्रास दिनाका आनी म्हाकाय त्रास दिनाका. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू तुजें उतर म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. जेजू ह्या उतर हांव मानून घेता आनी ह्या वेळार जेजू हांव बरो जाला म्हणून हांव तुका आर्गां आनी निनवास दिता. हें हांव मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कितें केलें? तो दुखताले पळय तो आत्मो आहलो, दुखीचो आत्मो आहलो, ताका शिराप घातलो. ताका सांगलें वच आनी तूं दर्यान पड आनी थंयच राव आनी दुसऱ्यांक कोणाक त्रास करिना आनी म्हाकाय त्रास करिनाका. आनी देवाचें उतर घेतलें फेकोणेचें आनी म्हटलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. आमी कितें करता भावा भयणां? आमी मागता. आमी वयता आनी जेजूसून मागता. जेजू म्हणटा पयलो हुकूम घाल त्या आत्म्यांक. त्या आत्म्यांक पयलो शेवटून उडय, मुळांसान तुज्या काड आनी ताका भायर उडय. आनी मागीर आपणाचें उतर घे आनी तुका मागीर ती भलायकी मेळटली. वो आत्मो मेळ्ळो आत्मो तुज्या भितर रावला, ताका तो तूं हुकूम घालिनाय. सो देवाच्या उतराक पदवी आहा तुका बरो करपाक. पूण ह्या आत्म्यांक तुवें भायर घालूंक नाय म्हणून हो कितें करतलो? पुत्तून आनीक तुका दुयेंस घालतलो, पुत्तून घालीत रावतलो. ताका लागून तुवें ताका मुळांतल्यान काडूंक जाय आनी ताका व्हरोन भायर उडोवंक जाय. ताका लागून जेजू आमकां हांगर सांगता त्या दोंगरा लागीं उलय म्हणटा तूं. त्या दोंगरा लागीं माग म्हणना, दोंगरा लागीं उलय म्हणटा. ताका हुकूम घाल म्हणटा. जसो आपणें हुकूम घातलो तो आल्जिराच्या झाडाक, ते आल्जिराचें झाड ते मुळांसान मेलें, तसो तूंय हुकूम घाल आनी ह्या आत्म्यांक मुळांसान वच आनी दर्यान पड म्हूण. आनी तो पडटलो. कित्याक ते जेजूच्या उतर. म्हाजें काम आसा बी घालपाचें आनी देवाचें काम आसा तेका फळ हाडपाचें. म्हाजें काम बी घालपाचें. हांवें बी घातली, फळ देव हाडटलो पवित्र आत्म्यानसान. ताका लागून देवा लागीं आमी वयता आनी मागणें करता की म्हाका बरें कर, म्हाका बरें कर, म्हाका बरें कर, म्हाका बेसांव आनी भर. रॉंग मागणी भावा भयणां. मागणीच रॉंग आहा आनी देव आमचो कितें करूंक शकता? जेन्ना तूं रॉंग मागणें करता तो कायदो चेंज करूंक शकना न्हू. वो सदांच हांव एग्जाम्पल दिता. ग्रेविटेशनल पूल जो आसता, हांवें तर हांगर पेन वयर उडयलें तें सकयल येतलें. तशें देवाचें उतर कोणूय उलोवंक ते इफेक्ट तोच. आतां आख्ख्या संवसारान कोणूय वयर पेन उडोवंक तेंचे पेन सकयल येतलेच, वयर उरचे ना. तशें ह्या संवसारान कोणूय देवाचें उतर घेवन भावार्थान जर ताणें उलयलें ते तेज्या लायफान घडोवन येतले. तेज्या देवाची मांडणी ती, देवाचो कायदो तो.
आनी हो देवाचो कायदो आमच्या लायफान घडोवन येतलो. जायते टायम आमी चिंता अशें जावंक शकता काय म्हणून. जावंक शकता न्हू, जातलेंच. कित्याक हो जावन आसा देवाचो कायदो. आनी एक कायद्याक तुका तो तेका प्रिंसिपल आसता, त्या प्रिंसिपला प्रमाणे हो कायदो चलता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आतां देवान म्हटलें आमकां हुकूम घाल, आमी हुकूम घातलो. आनी हुकूम कसो घालपाचो तोय आतां देव आमकां सांगता. फुडें पळय कितें म्हणटा पळय तो. जेन्ना तूं हुकूम घालताय आनी तूं ह्या दोंगराक सांगताय, आनी ह्या दुयेंसाक तूं सांगताय, ह्या भिरायतीच्या ओतम्याक तूं सांगताय, ह्या दुखीच्या ओतम्याक तूं सांगताय, ह्या कॅन्सराच्या ओतम्याक तूं सांगताय वच आनी दर्यान पड म्हणून, तेन्ना देव म्हणटा तुज्या काळजान कसलो डावट दवरिनाका. कसलो डावट दवरिनाका. भाव भयणानो, डावट देवा कडल्यान आमकां पयस वता. इस्रायली स्पोर्जा जेन्ना जेजू बारी देवा बारी चलताली, जेन्ना ते दर्या रेड सीच्या दर्याचेर येयले, तेन्ना देवान कितें केलें, तो दर्याक सेपरेट केलो आनी तांकां मदल्यान चलोन येलें. दर्याच्या मदल्यान चलोन येलें. आनी जेन्ना ते सायडीक पावले, फेरोची जेन्ना आर्मी येयली थंयसर, तेन्ना देवान ते उदीक पितून हात वहाय सोडले आनी सगळो लोक आख्खी फेरोची आर्मी मरोन गेली. देव म्हणटा भावार दवर. आपणेन तुका कितके चमत्कार, कितके मिरेकल्स हांवें तुका दाखयले, विश्वास कित्याक ना तुजेर? कित्याक ना आपणाचेर विश्वास म्हणटा जेजू. भावार दवर म्हणटा, भावार. आनी आमी कितें करता? भावार धरिना, आमी डावट घेता हे देवाचें उतर खरेंच काम करतले काय कितें. जेन्ना डावट दवरले ते जावन आसा उदकाची ल्हारां. ती डावट दवरले म्हणजे उदकाची ल्हारां वयर सकयल भावार तुजो हाल्लेलो आसा. उदकाची ल्हारां येता आनी ती वयर सकयल जायत रावता. तसो आमचो भावार वयर सकयल दूख गेली नाल्यार हांव बरें दिसलें. दूख येयली पुतून चिंतनांनी भरली ना. देव म्हणटा भावार दवर. जेन्ना तूं कितें उलयलां तें जावन येतलें म्हणून भावार दवर. आनी जेन्ना आमी मागणें करता भाव भयणांनी भावार धरिनात, नाजाल्यार फायदो कितें मागणें करून? ना मागणें केल्लें अदीक बरें. कित्याक जेन्ना तुवें भावार्थूच धरूंक नाय, ह्या मागण्याचें तुका कितें फळ मेवतलें म्हणून. आतां हांव समज बाजारान वयता आनी वयच्या पयलींच हांव चिंता की थंयसर ही वस्त म्हाका मेवची ना म्हणून. आनी वचोन आनी तरी फायदो कितें? म्हाका ऑलरेडी खबर आहा ती थंय मेवची ना म्हणून. असली आमची चिंतना. तूं थंय पावोंकूच नाय, तूं ऑलरेडी तें चिंता. चिंतपाक जाय तें चिंतीत नाय. देवाच्या उतराचेर तुजो विश्वासूच धरिनाय तूं. आनी देव म्हणटा आपणाच्या उतराचेर तूं विश्वास कर. आनी विश्वास धरपाकूच जाव भाव भयणां. चुकोन आसतना देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास धरपाक जाय. एकूच ह्या संवसारांत सोद जावन आसा त्या देवाचें उतर. बाकीचे सगळे फॅक्ट्स. सोद जावन आसा देवाचें उतर. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा जेन्ना तूं ह्या दोंगराक हुकूम घालता तेन्ना तुज्या काळजान कसलो डावट धरिनाका. सोत मात की तूं कितें उलयलाय तें ऑलरेडी जालें म्हणून. बट बिलीव दॅट वॉट दे से वील हॅपन, इट वील बी डन फॉर देम. तूं कितें म्हणटाय पळय तशेंच घडोवन येतलें. हांवें तर आंब्याचें झाड तर रोयलें नाल्यार म्हाका आंबेच जातलें म्हणटा जेजू. हांवें तर माड लायलो नाल्यार तें नालूच जातलें म्हाका. दुसरें फळ येवचेंच ना म्हणटा जेजू. तुवें आंब्याचें झाड लायल्यार तुका आंबो मेवतलो. चिकवाचें झाड लायल्यार तुका चिकू मेवतलो. माड लायल्यार तुका नाल्ल मेवतले. जेजू म्हणटा अशेंच जेन्ना तूं विश्वास दवरता हें बदलपाचें ना तेन्ना तूं मागताय पळय तें तुका मेवतलें. वॉट दे से वील हॅपन आनी इट वील बी डन फॉर देम.
देव घडून हाडटलो जेन्ना तूं विश्वासाची उतरां उलयतली, भावार्थान तूं उलयतलें, डावट घेवचें ना देवाच्या उतराचेर, तेन्ना तें जावन आसा जेजूचें काम तें तुज्या लायफान घडोवन हाडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. वो स्क्रिप्चर जावन आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मूव द माउंटन्स ऑफ आवर लायफ. हांवें सांगलां पळय तो हे सुरवातीक, हे सगळे दोंगर जावन आसा जे आमच्या लायफान आहा पळय ते, हे मेळे वतमे आमच्या भितर येवन रावल्यात. कित्याक आमी तांकां देवाचें उतर ना म्हणून ते आमच्या भितर येवन रिगल्यात. कित्याक ज्या जाग्याचेर उजवाड आहा थंय कावूक रावंक शकना. आमच्या लायफान ओतमीक कावूक पडलेलो म्हणून हे ओतमे येवन रावल्या. कित्याक हे ओतमे कावकान रावपाक तांकां बरें लागता. ज्या जाग्याचेर कावक आहा थंयसर ह्या ओतम्यांक येवन बरें लागता रावपाक. आनी जेन्ना देवाचें उजवाड तुज्या काळजान आसता, तुज्या ओतम्यान आसता, तेन्ना हे रावंक शकना थंय. कित्याक तांकां कावूक बरो लागता. देवाचें उतर ना थंयसर रावंक तांकां बरें लागता. आनी हो मेन आमकां देवान हें मेन वेपन दिलां. आमकां आनी कोण मागणें करपाक कोणाची गरज पासून ना. हें देवाचें उतर घेवपाचें आनी हांवें उलयत रावपाचें. जेजू तुज्या नांवान हांव ह्या ओतम्यांक हुकूम घालता. तकली दुखता म्हूण हे तकले दुखपाच्या ओतम्यांक हांव हुकूम घालता जेजूच्या नांवान. मुळांत सावन तूं वच आनी दर्यान पड. आमी उलोवपाक जाय, भावार्थ आमचो एक्सरसायज करपाक जाय. व्हडली मागणी करपाची गरज ना भावा भयणांनो. सिंपल तुका घडटा पळय तशें उलय. देवाक तुजें काळीज कितें पळय तें पयलेंच खबर आहा. मॅथ्यू 6:8 म्हणटा, तूं मागच्या पयलीं देवाक तुका कितें जाय तें खबर आसा. आमी मागच्या पयलीं आमच्या देवाक खबर आसा कितें तूं मागताय पळय तें ताका ऑलरेडी खबर आसा. व्हडलीं उतरां न्हू, तुजें काळीज ताका खबर आहा. तूं म्हूण रॉंग जालें नो प्रॉब्लम. उतरां मातशी हे सायडीन ते सायडीन जालीं, देवाक तुजें काळीज खबर आसा. रॉंग उतरांची तो करतलो करेक्शन. पूण आमी हे उतर देवाचें उतर घेवन आमी मागणें करपाक जाय. देवाच्या फुड्यान वयतले नाल्यार हांवें लास्ट टायम सांगलेलें आसा, देवाचें उतर घेवन तुवें देवा फुड्यान वचपाक जाय. जेजू हें तुजें उतर अशें म्हणटा आनी ह्या उतराचेर हांव नियाळ करता आनी हें उतर हांवें सोत मारलां आनी हें म्हाज्या लायफान घडोवन येयलां म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. आनी जेजू म्हणटलो जावं न्ही तुज्या भावार्था सारकें. भावार्था वरवीं आमी जियेता भावा भयणी. भावार्थ जावं आमकां जियोवपाक ह्या संवसाराक. आनी फुडलो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट हो स्क्रिप्चर Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. कोंकणीन आयकया, Mark 11:24. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. कितें म्हणटा देव? जेन्ना आमी मागता, जेन्ना आमी देवाशीन वयता, मागण्यान आमी जेन्ना देवाशीन वयता, जेजू म्हणटा जेन्ना मागले तेन्ना भावार्थ दवर तें तुका मेवलें म्हणून. मागले त्या टायमार भावार्थ दवरपाक जाय. भावा भयण्यानो, तें म्हाका मेवलें म्हणून. मेवल्या उपरांत न्हू, मेवल्या उपरांत कोणूय भावार्थ धरूंक शकता. म्हाज्या फुड्यान आतां हांगर सुणो न्हिदला म्हणून म्हाका भावार्थ नाका ताका पळोवपाक. म्हाज्या दोळ्यांनी दिसती पडटा. म्हाका भावार्थ नाका ताका म्हाज्या फुड्यान सुणो आहा म्हणून पळोवपाक. भावार्थ जाय तुका जे दिसती पडना पळय तें पळोवपाक. दिसती पडना तें पळोवपाक भावार्थ. भावार्थ जावन आसा तुजी वॉकलां, दिसती पडना तें पळोवपाक. मिस्टर इंडिया म्हणून एक पिक्चर येयल्लें, ती वॉकलां घातल्या उपरांतूच तो दिसती पडटालो. तसो हो भावार्थ, ही वॉकलां तुजी भावार्थ जावन आसा वॉकलां तुजे दिसती पडना तें विश्वास दवरपाक. आनी देव म्हणटा जेन्ना तूं मागणें करता, आपणा फुड्यान येताय
मागणें कोत्ताय तेन्ना विश्वास कर आपणाशेन मागलें आनी तें तुका मेवलें म्हणून. कितके टायम भावा भयणांनो आमी विश्वास करता आमी मागले तें मेवलें म्हणून. आमी मागणें करता आनी पुत्तून आमी मागीर पुत्तून त्याच प्रॉब्लमाक आमी तेजेरूच नियाळ करीत आसता. मागलाय तें तुजें नाफळ जालें. ज्या टायमार तुवें मागलें तेन्ना तुवें भावाक धरपाक जाय तें तुका मेवलें म्हणून. काल हांव म्हाजे एक इंग्लीश बायबल क्लासीन सांगतालो. एक चेडूं तमिळनाडूचें, तेका हांव मिनिस्टर करतालो आनी तेजे आख्खे फॅमिलीकूय हांव मिनिस्टर करतालो. आनी हांवें जायते तांकां देवाचें उतर दिल्लें. आनी तेजी आवय हेज्या पयलीं बरी जाल्ली. आनी जेन्ना ती गेली डॉक्टर आशिल्ली तेन्ना तेका काळजान एक ब्लॉक मेळ्ळो. आनी जेन्ना मागीर डॉक्टरा कडल्यान येयल्या तेन्ना मागीर त्या चेडवान म्हाका फोन केलो आनी रडटा. आनी म्हटलें कितें जालें जाल्यार म्हणूंक लागलें ना मामीक म्हाज्या ब्लॉक मेवला म्हणूंक लागलो काळजान. आनी रडत हांव. हांवें म्हटलें तुज्या मामीक फाटल्या दिसांनी पेकोणी मेवल्ली न्हू. पळय म्हणूंक लागलें. आनी तुका दिसता ही पेकोणी तुज्या मामीक मेवंक ना म्हणून. ना ब्लॉक आहा न्हू. हांवें म्हटलें तूं रिपोर्टाचेर विश्वास दवरताय काय देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता. हांवें म्हटलें तूं आख्खो दीस रडलें म्हणून कांय चेंज जावपाचें ना. देव आमच्या रडण्याचेर ना. देव पळयता तुजो भावार. देवाक तो तुका खोशी करपाक जाय नाल्यार हिब्रूज 11:6 म्हणटा यू कॅन प्लीज गॉड नो यू कॅनॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ. देवाक तो तुका खुश करपाक जाय नाल्यार तुजो भरोसो देवाचेर दाखय. यू हॅव टू प्लीज गॉड विथ फेथ. रडलें म्हणून देव तुका थंय चेंज जावचो ना. ही कॅनॉट चेंज द लॉ. तो आपणाचे कायदे बदलूंक शकना. कायदो तो कायदो एकदां केलो तो जालो फिनिश. देवान एकदां दिलें तो परत घेयना. तेका लागून देव हांगर आमकां सांगता विश्वास तूं दवरताय जें तूं मागणें कोत्ताय तें काय तोमासा भाशेन म्हणटाय जो मेरेन हांव तुज्या हातीन बोट घालिना हांव सोत मानसो ना. जायते टायम भाव भयणांनी आमची मागणी अशी जाली. मागणें केलें मागीर पुत्तून 5 मिनटांनी त्याच प्रॉब्लमाचेर आमी उलयत आहा. मागणें केलें विश्वास कर देवान तें आयकलें म्हणून आनी देवान तें पाळून केलें म्हणून. आनी देव म्हणटा जेन्ना तूं म्हणटलोय therefore I tell you whatever you ask for in prayer believe that you have received it and it will be yours. जेन्ना तूं विश्वास करतलो तें तुका मेवलें म्हणून तेन्नाच देव तुका दितलो. देवाक मागीर ब्लेम करिनाकाय. तुवें तर विश्वास धरूंक नाय देवान मागला तें दिलें म्हणून नाजाल्यार तो तुका दिवपाचो ना. विश्वास धर आनी तें तुका मेवतलें. विश्वास धर आनी तें तुका मेवतलें. देवाच्या फुड्यान गेलो 9 वरां दिमी घालून रावलो म्हणून तूं देवाक चेंज करूंक शकना. देवाशीन तूं कितें मागताय तेजेर विश्वास धर तें तुका मेवलें म्हणून आनी तें तुका दिल्लें जातलें. देवाचें उतर म्हणटा मार्क 11:24. आनी देवाचें उतर आमी जाणा जावपाक जाय इज अ येस एन एन एमेन. तें सोत आनी साशणीक चेंज जावचें ना. तें तूं रडलें म्हणून चेंज जावचें ना. रडोन देवाक तूं चेंज करूंक शकना. भावार दाखय. भावार्था उद्देशी देव चेंज जाता. कितें तर देवाक तूं खोशी करूंक शकता भावार दाखय तुजो आनी भावार्था उद्वी देव तुजेर खूश जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. तर आतां आमी भावा भयणांनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी कितें करपाक जाय. पयलें आमी मागणें केलें. दुसरें आमी तेजेर विश्वास दवरपाक जाय तें आमकां मेवलें म्हणून. आनी आमी विश्वास कसो दवरतले आमी डेली म्हणटले थँक यू जिजस हांवें कितें मागलां तें म्हाका मेवलें. आर्गा तुका निनवास तुका. आनी देव म्हणटा जेन्ना तूं
बी घातल्याय पळय ताका उदीक घालीत रावतले थँक्स गिविंगान, जेन्ना आर्गां दीत रावतले तेन्ना ते तुजे जातले. इट वील बी योर्स. तुवें मागलाय ते मेवतले म्हणटा त्यो. आनी 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 लास्ट स्क्रिप्चर हो आतां पळोवया, मार्क 11:25. मार्क 11:25. And when you stand praying, if you are holding anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Hallelujah. कोंकणीन आयकया, मार्क 11:25. आणि तुम्ही मागणे करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेय भोगसात, आनी तुमचो सोडगीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. कितें म्हणटा? मागणें करूंक येवच्या पयलीं हो स्क्रिप्चर सगळ्यान पयलो वयता. आमी मागणें करूंक येवच्या पयलीं देवा कडेन मागपाक जाय. कोणाचेरूय आमी आड गेल्यान, कोणूय आमचेर आड येयला, आमकां बोगसोणें ह्या मनशाक आमकां बोगसूंक जायना, या त्या मनशान म्हाका बोगसूंक ना, हांवें कितें करूंक जाय? देवा लागीं पयलें बोगसोणें मागपाक जाय. आनी ह्या मनशां लागीं ओतमीकपणान हांवें बोगसोणें मागपाक जाय. मागीर देव पदवी दितलो तुका वचोन तेंचेशीन बोगसोणेंय मागपाक. आपणाचो हें दितलो तुका, ग्रेस तुका दितलो, वच आनी ताका भोगशी म्हणून. पूण जेन्ना मागणें करूंक येता तेन्ना पयलें आमी बोगसोणें दिवपाक जाय. जो कोणाचेर आमकां राग आहा पळय तेजेर, त्या मनशाक, जेन्ना आमी ह्या कोणाचेर राग आहा ताका आमी भोगशीत येल्या तेन्ना आमी क्वॉलिफाय जाता येवन देवा फुड्यान मागणें करपाक. रागान तर बोललेले आहा, दुसऱ्यांचेर तो तुका राग आहा, दुसऱ्यांचेर तो तुका बोगसोणें ना, नाजाल्यार कितें जाता? तुका देव बोगशिना. आनी हांव अशें सदांच म्हणटा, बोगसोणें दिवप न्हू म्हणजे एक सोत्री. आतां पावस येतलो, सोत्री जेन्ना घेवन वयता तेन्ना ते कितें जाता? पावस आमचेर पडना, पावस आमच्या कडल्यान सायडीनी वयता आनी भायर वयता. सोत्री कितें करता? हो पावस येता तो आडान दवरता. अनफॉरगिवनेस तशेंच. तुजे जेजू देवाची बेसांव येवपाची आहा, ती सोत्री आडान दवरता तुज्या, आनी देवा भितर लिंक तोडून उडयता. कित्याक बोगसोणें दिल्या बगर देवा फुड्यान तूं मागोंक वचोंक शकना. जेजूचें उतर म्हणटा, हांव म्हणना, जेजूचें उतर म्हणटा तें हांव सांगता. जायत्या जाणांक हें दुखता. कोणेन आमकां सांगलें की म्हाका बोगसूपाक जायना. मानता हांव बोगसूंक जायना भावा भयणांनी, एक एकदां आमचेशीन बोगसूंक जायना. पूण तूं बोगशी नाका न्हू. तूं पवित्र आत्म्याची कृपा माग. पवित्र आत्म्याक म्हूण म्हाका ती घोटाय दी. ह्या मनशाक हांव ह्या वेळार बोगशितां. म्हजें काळीज नितो कर, मोगान भर म्हजें काळीज. आपणाचेर जो भरोसो धरून रावता, आपणाच्या ताकतीन करूंक सोदता तो मनीस, तेजीशीन जावचें ना. पवित्र आत्म्याचो आदार जावं आमकां बोगसूपाक. कित्याक पवित्र आत्मो मोगाचो आत्मो. जेन्ना पवित्र आत्म्याक उलो मारलो आमच्या भितर ऑटोमॅटीक मोग घोडोन येता आनी आमी बोगसोणें दिवंक शकता. आनी आमी अशें जायते लोकांक पळयल्या भावा भयणांनो, जेन्ना आमी मिनिस्टर करूंक वयता पळय तेन्ना आमी पळयल्या आमी बोगसोणें मागोंक लायता. थोडी म्हणटा बरें डिफिकल्ट आहा, पूण आमी ताका सांगता बोगोस. कित्याक नाजाल्यार तुका देव बोगशिना. ही सोत्री तुजी बेसांव तुजी ब्लॉक करून दवरतली. ही सोत्री खाला काडून ती सायडीक काडून दवरपाची गरज आसा, नाजाल्यार आमची बेसांव सोत्री ब्लॉक करून दवरतली. ताका लागून बोगसूपाक गरज आसा. मागणें करूंक वयच्या पयलीं 2 मिनटां तरी घ्या. कोणाचेर मनीस आमी, तिडोक आमकां कोणाचीय येवंक शकता. कोणाचीय आमकां तिडोक येवंक शकता. कोणूच म्हणोंक शकना म्हाका तिडोक येयना. म्हाका बसून येता तिडोक नाल्यार.
पूण ती तिडकीन रावपाक गरज ना. ती तिडक त्या टायमार मेल्ट करून उडोवपाची. तितक्यान ती ताका कितें नाल्यार तें घर जातलें आनी मागीर तुज्या भितर राग घर करतलें आनी रागाचो आत्मा तुज्या भितर रावता. ताका लागून कितें करूंक जाय, जेन्ना देवा कडेन आमी वयता तेन्ना हो राग हा तो आमी कोणाचेरूय आसूं, तो मागीर आमच्या घरच्यांचेर आसूं, आमच्या शेजाऱ्यांचेर आसूं, आनी खंयचे पयसले लागच्या कामा वयल्या लोकांचेर कोणाचेरूय आसूं, तुका ताणें खूब कश्ट दिले आसूं, पूण हो पवित्र आत्मो तुका पदवी दितलो त्या मनशाक त्या टायमार भोगसपाक. आनी हे बोगसोणें दिल्या उपरांत आमी जायती मिरेकल पळयल्या भावा भयणांनी. बोगसोणें दिल्या उपरांत हात ब्लॉक जाल्ले सुट्टात ते पळयल्या आमी. बोगसोणें दिवप गरजेचें. रागान रावन फायदो ना, कित्याक जेजूजान आसा मोग. जेजू म्हणटा म्हाज्या भितर रावात, म्हाज्या भितर रिगा, म्हणजे म्हाज्या मोगान रिगा तुमी आनी म्हाजो मोग दुसऱ्यांक दिया. आतां समज आमी मोगाचें एक झाड लायलें, मोगाचें झाड, लव एप्पल म्हणून एक झाड आहा, लव एप्पल म्हणून एक झाड आहा, ताका एप्पल जाता आनी ताका नांव दिलां तेणी लव एप्पल म्हणून. ओके, आतां ह्या झाडाचें फळ येतलें लव एप्पलूच. तशेंच आमी समज जावन आसा जेजूची मोगाची फळां, आमच्या भितर फळ कसलें येवपाक जाय, मोगाचें. ताका लागून म्हाज्या भावा भयणांनो आयच्यान उगडास धरा. पयले मागच्या पयले दुयेंसाक पयलो त्या ओतम्याशीन तूं उलय आनी मागीर जेजूच्या उतार घे आनी म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. पयलो ह्या ओतम्या कडेन उलोवपाक गरज आसा. जेजू आमकां शिकयता एवरी सिकनेस इज अ स्पिरीट. सगळे ओतमे मेळे ओतमे जावन आसा, सगळे दुयेंस जावन आसा मेळे ओतमे. कसले जावन ते कॅटेगरी हांवें स्टार्टिंगूच सांगल्या. तकली दुखता, स्पिरीट. फियर येयलो, स्पिरीट. कॅन्सर, स्पिरीट. आमच्या आंग दुखता, स्पिरीट. त्या स्पिरिटाशीन आमी हुकूम घालून ताका पयलो शेवटून उडोवपाक आनी मागीर देवाचें उतर घेवन आमी म्हणूंक जाय, जेजू तुवें तुज्या ह्या उतरान म्हटलां की तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या, हांव सोत मानता आनी म्हाज्या लायफान अशें घडोवन येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. मागीर कितें जालें, मागीर हांव त्या चेडवाचें उलयतालो न्हू, त्या चेडवाचें मागीर हांवें त्या चेडवाक सांगलें की साम्स 97:5 घे आनी म्हूण जेजू तुज्या मुखार सगळे दोंगर वाती परमणे गोवन वयता. आनी हे चेडूं म्हणत रावले 2 दीस हे चेडवान म्हटलें. तिसऱ्या दिसा मायन घेवन ते डॉक्टराशीन गेले आनी डॉक्टराशीन गेल्या उपरांत पुत्तून ECG गेलो आनी पुत्तून जेन्ना ECG केलो तेन्ना म्हाज्या भावा भयणांनो हो ब्लॉक नासलो. दोनूय रिपोर्ट म्हाजेशीन म्हाज्या मोबायलाचेर आहा. दोनूय रिपोर्ट तेणेन धाडल्या पळय ते म्हाज्या मोबायलाचेर आहा. पयले हेजेर ब्लॉक आहा म्हणटा, दुसऱ्या हेजेर ब्लॉक ना म्हणटा. जेजूचें उतर तें, जेजूचें उतर भावा भयणांनो. पुत्तून हांवें तांकां मागोंक लावंक ना, कित्याक हांवें ऑलरेडी प्रेयर केल्ले. हांवें फकत ताका सांगलें जेजूच्या हाजेरीन सगळे दोंगर वातीच्या मेणा प्रमाणे गोवन वयता. 2 दीस ताणें म्हटलें. तिसऱ्या दिसा जेन्ना टेस्ट करून गेले ब्लॉकूच ना. त्या भयणीच्या माय भितर घडोवंक शकता, नाल्यार आमच्या भितर कित्याक घडचें ना. तेंच उतर ताका बऱ्याक पडलें, तेंच उतर आमकांय बऱ्याक पडटलें. ताका सेपरेट केलां देवान उतर आनी आमकां सेपरेट केलां, एकूच उतर. तर म्हाज्या भावा भयणांनो म्हाजें मेन सांगपाचें म्हणचें, पयले आमी ह्या ओतम्यांक आमी पयलो भायर धांवडोंक जाय. त्या सुण्याक, ज्या वाटे वयल्या सुण्याक धांवडटा पळय तो ट्रिटमेंट त्या ओतम्याक दी.
सैतानान ते सुण्याक धांवडटा पळय तसो धांवड, वस म्हाज्या कुडींतलो आनी वस आनी दर्यान पड म्हूण. व्हडली उतरां उलोवपाची गरज ना. हो स्क्रिप्चर घे, हो स्क्रिप्चरा प्रमाणे मागणें. व्हेरी सिंपल. देवान केला पळय तशेंच करपाचें. देवाच्या पावलान पावल आमी मारपाक जाय. पावलान पावल म्हणून एक कातार आहा न्हू. पावलान पावल आमी देवाच्या मारपाक जाय. देवान केला तीच उतरां आमी उलोवपाक जाय. देवान म्हटलें ते आल्जिराच्या झाडार तुका हांव हुकूम घालता. हांवूय म्हणटा ते एका कॅन्सराच्या दुयेंसाक जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता, मुळान सावन मर. मरपाकूच जाय. देवाचें उतर म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें, पूण तरी तें उतर देवाचें. आनी देव ताका हें करून हाडटलो, पाळून हाडटलो. काम तेजें. बी घालता हांव आनी पवित्र आत्मा वयता आनी ताका फळ दिता. कित्याक देवाचो आत्मा तो. प्रेज गॉड. कोणाक कितें क्वेश्चन आहा? प्रेज गॉड. कोणाक कितें सांगपाक जाय? कोणाक टेस्टिमनी दिवपाक जाय? कोणाक कितें मागणें आहा सांगा. कितें आहा मागणें? कितें कोणाक टेस्टिमनी दिवपाक जाय? प्रेज गॉड. कोणाच्या मागण्याचो रिक्वेस्ट आहा? कोणा आंगान दूख आहा? हे देवाचें उतर घेवन पळोवया. आमी कितें आयज शिकल्यान पळय तें कशें घडोवन येता पळय तें. कोणाच्या आंगान दूख आहा जावन कसलें दुयेंस तुका डॉक्टरान सांगलां हें दुयेंस आहा, डायबिटी आनी कितें जावन तें दुयेंस. कोणूय आसून तें देवाचें उतर आयज आमी कितें शिकल्यान तेंच उतर घेवन आमी पळोवया. आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना तूं कसलेंय तुजें चॅकअप करता तेन्ना तुजो रिपोर्ट नॉर्मल येतलो, ही गॅरंटी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर हांव एक टेस्टिमनी सांगता धाकटुली. प्रेज गॉड. सांग सिस्टर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सगळ्या भाव भयणांनो. हांव एक टेस्टिमनी सांगता. त्या दिसा न्हू म्हाका कोणान एका ब्रदराची देवाचें उतर दिवपाक व्हेलो आनी तो न्हू एक हिंदू भाव आसलो. आनी तो न्हू आमकां घरान मेवलो ना म्हणून तो एका गार्डनान न्हू वचून सारको डिप्रेसान बसलोलो. म्हणजे तेका न्हू आनी कांयच नाका आसलें जिवीत. एक तेका न्हू चिंतना येताली न्हू जीव दिवपाक कशी. आनी त्या वेळार पळय हांव आनी एकटी म्हजी एक भयण न्हू ती वडान आसा. आमी दोगांय गेली आनी आमी तेका न्हू जायतें आमी ट्राय केलें सांगपाक जेजूचें उतर पयलें. तो न्हू पयलो आयकना जालो कहो न्हू. तेका न्हू सैतान खूब हें हाडटालो, आडकोड्यो हाडटालो आयकोपाक देवाचें उतर. आनी हांव तितकें न्हू हांव टांग जावन प्रे करता न्हू आनी तितकें हांवें पडलेलें. 2 वरां खबर जाली आमची. 2 वरां आमी उलयता ते कडेन पूण तो आयकना. पूण मागीर लास्टाक न्हू हांवें तेका एकूच तेणें सांगलें. हांवें तेका सांगूंक लागली मातशें सांगलें तेका. तो इतकेंच म्हणलो म्हजी बायल क्रिस्तांव, हांव हिंदू. ओके म्हटलें हांवें. आनी पवित्र आत्म्यान न्हू म्हाका त्या वक्तार इतकेंच सांगलें, तुजी सांग न्हू तुज्या घोवाचें तेका न्हू सांग. तुज्या घोवाचें कशें कन्वर्शन जालां पळय तें सांग. हांवें तेन्ना सांगलें म्हाज्या घोवाचें कशें तो जेजूक आयलो, तेणें बाल्टीन घेतलो, जेजूक येयलो आनी आतां तो देवाच्या उतरांत आहा. जेजूच्या उतराची आतां स्लो तो तेका सोजमणी मेवता ती. तो मागीर आयकोंक लागलो. आनी न्हू मागीर तेका न्हू म्हाका एक हांवें तेका इतकेंच बाबा तुका म्हटलें कोणाशीं म्हणलें हें अनफॉरगिवनस आहा म्हणलें बोगसूंक जाय. उगी रावलो तो. आनी स्लो न्हू तेणें मागीर सांगलें वय म्हणून. मागीर तेणें सांगलें जायतें सांगलें म्हाका तेणें. हांवें तेका इतकेंच सांगलें. मागीर तो लास्टाक म्हाका म्हणलो म्हजी बायल म्हजीशीं रावना. तुजी बायल म्हटलें न्हू तुजीशीं येतली
तू पिक्चर कर म्हटलें आनी ताका इतकें तूं एक विजन कर आनी ताका हॅबकूक 2 and 3 एक्सप्लेन केलें ताका स्लोली हांवें मुगो देवाच्या उतराक ही पोदी आहा कशें आमी ते मावंटना कडेन दोंगरा कडेन उलोवंक जाय आतां कशें ब्रदर सांगतालो पळय हांवें ताका मातशें एक्सप्लेन केलें आनी ताका मातशी सोजमणी मेवली हांवें न्हू लास्टाक म्हाका म्हणूं लागलो न्हू तो भयणी म्हणूं लागलो हांव शेणलो आनी ना तूं शेणोंक ना म्हटलें म्हजी बायल जिखल्या तूं शेणोंक ना रे बा म्हटलें तूं जिखला म्हटलें तूं जिखलो म्हटलें जेन्ना तूं जेजूक स्वत मानता न्हू तूं म्हटलें ही मोहिमा पळयतलोच म्हटलें तुजी डायबिटीज कांयशी आहा ती न्हू तूं म्हटलें इतकेंच म्हूण जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो आनी ते शिरापान म्हाजी सगळी येयली म्हज्या सोटकीच्या बापाक डायबिटीज ना न्हू तें कांय न्हू ब्रदर जॉन्सनाचें एक्सप्लेन केलें तेजे ही डायबिटीज ताणें सारकी फोंट मारून कुत्र्याक उडयता ती भायर उडयली पळय ती मातशें ताका सांगलें हांवें आनी ताका न्हू भावाट कहो येयलो आनी ताका सांगलें तुजी बायल न्हू भावा तुजेशीन येतली म्हटलें रोखडी येतली हांवें ताका रोखडी येतली म्हटलें आनी नेक्स्ट डे न्हू आतां हांव घरा कितक्यांक येयली 9:30 हांव घरा येयली रातीक आनी नेक्स्ट डे न्हू 4 जाता म्हणसर कॉल येयलो म्हाज्या फ्रेंडाक त्या की तेजे बायलेन रातीच ताका 11:30 सुमार कॉल केलो आनी सांगलें की आपणाशीन म्हजी ते खंय रावताले पळय भावागे न्हू तांचें कितें जालां म्हणून मिसअंडरस्टँडींग आनी झगडी कितें जाला आनी तेणी सांगलां तूं तुज्या घोवागेर वच म्हणून सिस्टर म्हणूं लागलो बरी खबर म्हाजी बायल येता म्हणूं लागलो आनी तो न्हू सांगूंक लागलो खरेंच म्हणूं लागलो देवाच्या उतराक पोदी आहा देवाच्या उतराक एक तोरसात कही आनी आतां न्हू आमी तेजेसून आतां न्हू आमी फॉलो अप कोत्ता आनी आतां स्लो न्हू हांव जाणा की तो देवाच्या उतरान येवन देवाच्या उतरान सावन ताका स्वत कितें तें कळटलें कित्याक स्वतूच स्वतंत्र कोत्तलें म्हणून The word, when the word abides in you, you shall know the truth, and the truth shall set you free. हांव हिंगा एकूच सांगूंक सोदतां की कहो हो भावान कांयच आयकोन आहलो पळय तो आतां आयकोंक लागलो लास्टाक आनी ताका देवान एकदां स्वत मारलो तेन्ना ताणें मोहिमा पळयली पळय ती आर्गां दिता हांव जेजूक आनी हांव स्वत मानतां की ती दोगांय गोबायलां आज ती दोगी ती जोडप्यां बरोबर येयली आनी देवाच्या मोळ्यान ती जेजू दितात म्हणून हांव हें स्वत मानतां आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू सिस्टर. आता पयल्या देवाच्या उतराक कितकी पदवी आहा जे देवान सांगल्या पळय ते व्हरोन येतले. एकदां सिस्टर कोरीन गेल्ली जाय पूण सिस्टर कोरीनाच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयता आनी तो त्या टायमार तुका सांगता हें उतर उलय उगडास करून दिता तो. तेका लागून जेन्ना आमचे उतर काळजान आसतले पवित्र आत्मा आमकां उगडास हाडटलो आनी हो स्क्रिप्चर म्हाज्या भावा भयणांनी आमी उजार करपाकूच जाय. कसलेंय दुयेंस आसूंक ते डायबिटीज आसूंक कितेंय आसूंक डायबिटीक खोंट मारपाक जाय. मोर्नान तो तूं आसाय नाल्यार मोर्नान खोंट मारपाक जाय आनी त्या तुवें उबो रावपाक जाय जेजूच्या नांवान कित्याक देवान ती तुका पदवी दिल्ली आसा. आमी कितें करता आमी भिरांती न्हू आमी वद्दी आमी मोजान वयता भियेता. देव आमकां सांगता तुका आपणें भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना. हो आत्मो हुंचल्ल्यान तूं घेवन येताय. आपणें तुका आत्मो दिला पदवेचो. ही पदवी तुका दिल्या ती उजार कर. ती तुका घरा कडेन दवरपाक दिवंक ना ती उजार करपाक दिल्या. आनी हो आयज आमी शिकोया भावा भयणांनो की आमी जे मागणें करता ते जेन्ना आमी मागणें करता तेजेर आमी विश्वास करपाक जाय. हुकूम घालुया कसलोय आत्मा आसूंक तो. एनी टायप ऑफ सिकनेस इज अ स्पिरीट. हें उगडास धर. कसलोय दुयेंसान आसा आत्मो मेळो आत्मो तो देवाचो आत्मो न्हू मेळो आत्मो. कित्याक तूं तुज्या भितर देवाचें उतर रिगोंक ना म्हणून हो येता आनी तुज्या भितर घर करता नाल्यार तुका भिरांत हाडटा आनी तुज्या भितर एंटर जाता. तेच्या उतरांचेर नियाळ केल्या उपरांत ताका चान्स मेळटा आमच्या भितर येवपाक. तेच्या उतरांचेर नियाळ करपाची गरज ना. नियाळ करूंक जाय नाल्यार देवाच्या उतराचेर आयच्यान करुया भावा भयणां. आमच्या भुरग्यांक तर शिकोवंक जाय नाल्यार देवाचें उतर शिकोवया.
प्रेज गॉड, हालेलुया. बापा हांव तुका अर्घ दिता आनी तुका हांव निनवासता ह्या वेळा खातीर. ह्यो सगल्यो भाव भयणां जी जॉयंट जाल्यात जेजू ह्या वेळार कसले दुयेंसाक ती झगडटान हांव नको देवा, पूण तूं जाणूय. तेंच्या भितर डायबिटी आसा, प्रेशर प्रॉब्लेम आसा, हेड पेन आसा, बॉडी एक आसा, कसले हे मेळे आत्मे तेंच्या भितर रिगोन रावले आसा. ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या आत्म्या लागीं हांव उलयतां. जशें देवान जेजून आल्जिराच्या झाडाक हुकूम घातलो आनी ते मुळान सान मेले, हांव तुमकां हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, मुळानसून तुमी हे मेळे आत्मे तेंच्या जिवांतले भायर सरा आनी वचून दर्यान पडा. तुमकां ह्या देवाच्या लोकांचेर कसलोच अधिकार ना. ती जाण आसा जेजू क्रिस्ताचे कूड, जेजू क्रिस्ताचे पवित्र रोगात तेंच्या भितर घोवता. जेजून तेंकां जिवीत आनी साश्णीक जिवीत दिल्लें आसा. आनी जेजू तुजे उतार म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 म्हणटा तुज्या गायांनी ती बरी जाल्ली आसा. जेजू तुजे उतार म्हणटा आमी आमच्या आवय कडल्यान जी जल्मल्ली आसा ते आमी खुर्सार आमी ऑलरेडी मेली आनी आतां देवाच्या उतरान आमी जल्मलेली आसा. तेका लागून आमच्या भितर कसलेंच करप्शन ना. डायबिटीज आमच्या भितर रावंक शकना, ब्लड प्रेशर आमच्या भितर रावंक शकना. कित्याक जेजून तेजें फारीकपण ऑलरेडी केलां त्या खुर्सार. आनी हे आयज आमी मानून घेतात तुज्या नांवान जेजू क्रिस्ता की सगळी दुयेंसां तुवें त्या खुर्सार खिळायल्याय आनी तुज्या गायांनी सगळीं ही भाव भयणां बरी जाल्यात. कोणाक फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहा जेजू ह्या वेळार हांव तुजो फावर तेंचेर उलयतां. डिट्रोनॉमी 28:12 म्हणटा the Lord has blessed us in every area of our life. We will never borrow, but we will always lend. हे बेसांव हांव तेंचेर तुज्या नांवान जेजू हे बेसांव हांव तेंकां मागोन घेता. तुजो फावर तेंचेर मागोन घेता. जेजू तुजे उतार म्हणटा जी कोण हांगर आतां एक आपणाक लायफ पार्टनर सोदता त्या तेंकां हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. जेजू तुज्या उतरान रिगलोलो मनीस भुरगो हे कोणूय आपणाक एक जोडे सोदतात पळय तेंकां हांव हें मागोन घेता. देवान रिगलोलो, देवाच्या उतरार आसलेलो, देवाच्या उतरान रिगलोलो आनी देवाचे सगळी देणी आसलेली हे हिंकां मेळोंक म्हणून हांव मागोन घेता. जेजू सगळी बेसांव तुवें फावो केल्याय. तुजीशीन देवा ही मोगान येयल्यान तुजी भुरगीं तुजे उतर तेंच्या भितर रिगोन रावनी देवा. सैतानाक तेंच्या कडल्यान पयस कर. हे उतर तेका व्हरोंक दिनाकाय देवा. हांव आंच बोडव्यांक ह्या टायमार रिलीज करता. अकॉर्डिंग टू Hebrews 1:14 एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरीट टू ऑल दोज हू हॅज ऑफ सॅल्वेशन. ह्या आंच बोडव्यांक हांव ह्या टायमार म्हणटा वस आनी देवाच्या उतरान तेंकां रिगोन सैतानाचेर जोयत व्हरोंक तेंकां आदार दी. तेंकां राख आनी जेजूच्या रोगतान तेंचे घर आनी तेंची फामील हांव माखून घेता जेजू. अकॉर्डिंग टू जॉब 1:10 देवा सगळीं बेसांवां तुमची तेचेर येयल्या म्हण हांव तुका अर्घ दिता. कित्याक तुज्या उतार म्हणटा मार्कूच्या 11:24 वळीन म्हणटा जेन्ना तूं मागताय तेन्ना विश्वास कर ते तुका मेवले म्हणून ते तुका मेवतले. जेजू ह्या वेळार आमी जी मागणी मागल्यान ती सगळी तुवें आमकां दिले म्हणून आमी विश्वास करता. काळजान थान आमी मानून घेता हें तुका आमकां मेवलें म्हणून आनी तुका अर्घ दिता. ह्या वेळार तुका दिनवासता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. सगळी मोहिमा तुका देवा आनी सगळ्या ह्या भाव भयणांक ह्या विकेंडांक तूं तेंकां राख आनी तुज्या बेसांवांनी तुवें बोल्ल्याय म्हणून हांव तुका अर्घ दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.